नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीक तुमक सर्वांक स्वागत. हांव सुचित्रा यश शेणे. कोंकणी उलोवपी लोकांतू कुणबी म्हणलेले गिरीवासी या डोंगरार राबतसले जर्नी कुडून आसची. हांगेले हे कुणबी लोकांगेले वसाहत चढतावत जावन उत्तर कन्नड आनी दक्षिण कन्नड जिल्ह्येंत पळोवचा मेळटा. कोड्याल सीमेंत पळयल्यारी चढतावती, शक्तिनगर, बचपे, यडपदवू, स्वामिलपदवू असलपुरा सन सन गांवांतू तांगेले वसाहत आस. कुणबी लोक भारतीय संस्कृतींत तसले सर्व परबे मनायताची. विशेष तर जावन वसंतोत्सव या वसंत ऋतूल आगमनाची एक खुश आसपळे त्या तांणी विजृंभणेन या वैभवान आचरण करताची. आत्ताची विश्व कोंकणी केंद्राचे मुखेलाले एक टोली बचपेंत तसचे स्वामिलपदवाचे तांगेल सभाभवनान जलेल तसले होळी शिगमोत्सव या रंगाचे खेळ जे आसा होळी म्हणटाची होळी शिगमोत्सव कार्यक्रमाक चमकलेल तेन्ना थंय काडलेले दृश्यावळी तुमगेल मुखारी आमी दाखोवचारी इश्ट पावताची. आता आमगेल हे दृश्यावळी बचपेंतू कोड्याला लागचेसचे बचपे सावन प्रारंभ जाता. बचपेंतू तांकां एक गांव मुखेल या गुरकाराले घर आसा. शक्तिनगर सावन यडपदवू मेरेन पतलान 8 वाडे व्यापीत आसात. ह्या कुणबी लोक आपणाले भालगडाल परंपरा अत्यंत उमेदीन आनी भक्तीन मानयतात. होळीचे परब एक सप्ताहाचो उत्सव जावन तांणी विधिपूर्वक जावन करताचे. घरा सुकून घरा भेट दिवन घुमटाच्या स्वरांत नाचपाचो निमाणो दिताचे. घुमट एक प्राचीन लोकवाद्य. थोडे विंचून काडलेल समाज हे वाद्य वापरताचे. वैदिक आचरणे बदलेक हांगेले लोकवेदाचे आचरणा चेड आसा. होळीचे परबे दिस दनपार प्रारंभ जालेले रिवाज रात्री पर्यंत चलता आनी त्या वेळारी शेजाराचे सगळे वाडे सावन आयिल्ली मंडळी एका फाटल्यान एक घुमट नाच आनी थोनिया खेळ खेळटा. मल्लिकार्जुन आनी म्हामाय हांगेल मुखेल देवता. भव्य रितीन मिरवणूक करून पुजा विधी चलता. होळी शिगमोत्सव हे शिवरात्री सावन आरंभ जावन मुखारचे संसार पाडव्याताय चलता. शिवरात्री ते दीस तांगेल मुखेल गुरकार तांगेल घरांतू घुमट काडून त्या वाडाचे 5 प्रमुख घराणेक म्हळ्यार उग्राणील घर, बंगलेकाराल घर, दरकासाल घर, गुरकाराल घर या रायभारील घर अशी हे 5 घराणेक तो घुमट काण दिता.
1007 कुटुंब बचपेचे स्वामिला पदवाचे तांगेले केंद्रांत मेळटाचे. गुरकार देवा लागीं मागून घुमट वांटता. रात्री 2 घंट्या मरेन घुमटाचे आनी तोणया खेळ या कोलाट चलता. उपरांत पुनवे ते दिसू तांणी परतून मेळटाचे. हे दिसू तळी हाडची कार्यक्रम आसा. तांतू देवाक शियाळ्याचो अभिषेक आनी गोड कातली वांटूचे कार्यक्रम चलता. घुमट मारनू नर्तन कोरनू उस्केटी म्हणलेले काट फुलाचे माळ कोरनू ताजी कुडको प्रति एक घराक वांटूची क्रम आसा. त्या वेळारी घराचे जन नर्तकाल वैरी अभिमानारी गोड आनी कातली वांटिताचे. थोडे कडेन नावल वांटची क्रमय आसा. होळीचे फुडदीसू कार्यावळी प्रारंभ जाता. रायभारी या कार्यदर्शीले घरा वचून घुमटाक आनी कोलाटाचे खेळणू
थंय रात्री न्हिदोच व्यवस्था करताची आनी हेर दिवसू सकाळी उठानो कार्यविधान कोरनो दनपार म्हणटना गुरीकाराल घरा मेळटाची.
रात्री ತಂಗೆಲೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ मंदिरा सुकून देवाक मत्तारी भावनु घेवन येताची. तो देव विष्णू रूपाचो मल्लिकार्जुन म्हणटांची. हाजी मुखारी दर्शन येवचे खडग धरलेले गणवेशधारी आसता. मेरवणुकांतू येवन होळी जेवची जागेरी त्या देवाक स्थापन करताची. ग्राम देवालय उडगास काणू 108 देवालय स्मरण करचे पद म्हणटांची. थंय चंद्रमंडल म्हणलेले सान रथारी त्या देवाक बसकारान भितरीची तेर ताणटाची. तशीची मम्माईक देवान भेटी करची संदर्भ आसा. अशी पौराणिक महत्वाचे असल एक कार्यावळी कुणमी लोक मस्त वर्स सावन आचरण करताची. अनेक युवजन तरणाटे हांत भाग घेताचे.
बचपेंतू गुरिकाराले घरा लागी हॉल आणि गुडी हे पुरा बांधून भारी चंद केलेलं आसा आणि कार्यावळी थंय चलता. दनपारा होळीचो कार्यक्रम प्रारंभ जावन रात्री 9 वरां मेरेन चलता. उपरांत रंगा खेळ चलता. रंगा उद्दाक घालून संभ्रम मुखार सरता. अनेक विशेष म्हळ्यार अग्निप्रवेश. व्हड एक कुंड कोरून तांत उज्ज कोरून अग्नी स्थापन करताची. आईल भक्तगण त्या उज्जा मध्ये धांवताची. अशी केल्यार काम, क्रोध, मद, मत्सर असले अरिषड वर्गाचे जे आमी म्हणटाची त्या उज्जांत लासून वच्चो म्हणलेलेक तांगेले भावार्थ. पुनवेचो अनेक विशेष म्हळ्यार 18 वर्सां भितरचे एक चेल्ल्याक चेलयेल वेस घालून ताणें व्रत धरचें. ताका तांणी सीता महामाई म्हणटाची. म्हळ्यार विष्णू आनी महामाई दुसरी अवतार घेवन रामायणांत राम आनी सीत जत्ताची म्हणलेले तांगेलेक विश्वास. सीतेल वेस घालून महामाया आसता आनी तिक्का भेटूक रामाल रुपारी विष्णू येता म्हणलेलेक चित्रण. अवतार पुरुष रामान सीतेक मेळून येतना कंकण विकतला बळेगाराल वेस घालून त्या रुपार येवचे म्हणलेलेक निष्ठा.
तांगेले लोकनृत्य कठीण असल्या रे चेडू सगळेची हे शिकून ताजे प्रदर्शन केलेले आसा. गुरकार मोहन गौडा, कार्यदर्शी रामण्ण गौडा, माहितीदार शेखर गौडा हांनी विश्व कोंकणी केंद्राचे नियोगाक स्वागत करून अतिथी सत्कार करून देवा लागीं मागणी करून आमकां प्रसाद दिलेलो आसा. कोंकणी लोकांचे अप्रूबायेचे घनस्तिकेचे एक कार्यावळी हांगा सोंपता. असल एक अब्रूबायेचे घनस्तिकेचे परंपरागत जावन आयलेले तांगेले कुणबी लोकांगेले मालगड्यान अनुसरण करून आयिल्ले तसले सर्व क्रम तांणी आजीकय मुखारसून हाडलेलो आसा. असल एक कार्यावळी तुमगेल मुखार हाडलेले एक सार्थकताय आमगेल मनांत आसा. हे झळक पळोवन तुमकां संतोष जावन आसता आनी मस्त माहिती मेळना आसता म्हूण लेखताची तुमकां सर्वांक धन्यवाद सांगता. सर्वांक देव बरें करूं म्हूण मागता.